नमस्कार. आम्ही सध्या आता हांगासर सालेली 70 हांगासर आसा. तुमकां खबर आसतली की काल आनी पयर जो पावस पडला त्या पावसाक लागून रमेश पंढरी नायक रावपी सालेली 70 हेजे घराचो फाटलो भाग जो आसा तो एकदम अचानक देंवलेलो आसा आनी तांकां व्हडल्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लेलें आसा. ह्यो जेन्ना इन्सिडंट जालो तेच्या उपरांत पंच, सरपंच, तलाटी, मामलेदाराच्या ऑफिसांतले स्टाफ, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या ऑफिसांतले स्टाफ येवन पळोवणी करून गेला आणि त्यांची जवळ जवळ 2 लाखाच्या आसपास त्यांची लुकसाण आसा ती एस्टिमेट केला. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार हे घर सामकें ओल्ड आसा आणि ह्या घरांत रावपाक ह्या पावसान तर रावपाक सामकें रिस्की आसा. कित्याक तर हे घराचे जे जॉयंट आसा, ज्यो भिंती आसा तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो भेगो पडलेलो आसा, क्रॅक गेल्ले आसा आणि त्या क्रॅकांक लागून ह्या घरांत रावपाक तांकां मातशें डेंजरस सिच्युएशन दिसता ह्या पावसान तांकां हो पावस काडपाक. ताका लागून गव्हर्मेंटान किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीन ही दखल घेवन बेगिनात बेगीन तांकां कितें तरी हेल्प करची वा खंय ना खंय तरी शिफ्ट करची. काल पयर पावस पडलेलो न्हू, तेन्ना वारो येयलो तेन्ना आमचे फाटले कूड आसले ते पडले वयरसून सकयल. नुकसान तशी भरपूर जाल्या. म्हणल्यार सबन गेल्या न्हू ती मस्सून, म्हणल्यार ती सारकी करिना जाल्यार मागीर ह्या वाटेन धोको येतलो. हेजे मातयेचें घर न्हू ते आनी सबन चारूय वाटेन फूट गेल्या सगळ्या घराक. क्रॅक पडला. हो इन्सिडेंट जालो तेन्ना तुमी आसली घरा? सांजचे आमी 7 सुमार येयल्ली तेन्ना आसली. माझी मागणी म्हणजे कितें तेंच्यांनी मजत करची. 70च्या प्रोडक्टा खातीर कल्पेश गांवस.